Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Somebody informed me that a lot of siltation is there and a lot of this green growth. So I just thought that I should visit this lake. And this is the most beautiful lake, I would say, and it's the biggest lake of Goa. हेच्या मोठ्यान दुसरे आमचे थंय ना. हे biggest lake आसा आणि हांगसर there are so many possibilities, but one beautiful possibility and which is presently existing, lot many birds, we can call it a small sort of a bird sanctuary. Lot many birds come here. आणि त्यामुळे ते तळें जे आसा पळय न्ही, ही लेक जे आसा ती सांबाळप बरे पद्धतीन सांबाळप हें गरजेचं जावन आसा. आतां हें तळें जें आसा हाजेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ताचे वॉच एंड वॉर्ड आसा आणि टुरिजम डिपार्टमेंटान आमच्या WRD डिपार्टमेंटान आमी ते डेवलप करपाक घेतिल्लें आसा. प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते एनवायरमेंटाक वचपाक जाय आनी एनवायरमेंट कावन्सील जे आसा पळय न्ही तांणी एप्रूव केलें जर जाय जाल्यार आमच्यांनी तें काम घेवपाक जातलें. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तेन्ना कसलो डेव्हलपमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्टेशन जावपाक जायना. हें सिल्टेशन जायत गेलें जर जाय तळ्याची सायज आसा ती कमी कमी जायत वयतली म्हणून सिल्टेशन काडपाक जाय. हें ग्रीन ग्रोथ जी आसा पळय न्ही, वायल्ड ग्रोथ जी आसा पळय न्ही ती काडपाक जाय. आनीक चडशें जमता जाल्यार अप्पर सायड जी आसा पळय न्ही ती सायड आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमदार म्हणटात तळें सारकें जातकूच खंय लोकांक संद मेळटली. आमकां जाता इतली खात्री आहा की जाता इतले बेगीन तळें जातलें. ह्या तळें जाल्ल्या कारणान म्हणजे बरें ब्युटिफिकेशन आमी करतले आनी ऑलरेडी तो प्लॅन रेडी आसा आनी थोड्या दिसांनी काम आमी जे कितें फॉर्मेलिटी आसा ते करून आमी सुरू करतले आनी तेच्या बरोबर लोकांक हांगा म्हणजे रोजगारय मेळटलो आनी खुबशे कितें लोकांक काम मेळटलें. बरें.